म्हादयचेर दिवचलचे लोक आहा, फाल्यां मायनींग सुरवात जालें आनी म्हादय बंद पडली, ताजे मतदारसंघाचे लोक तानेन मरतले, तांकां पयशे आसत पूण तानेन ते मरतले. हे ताणें आपल्याचे विचार करून म्हादयचें जें आमी लास्ट टायम एडजर्नमेंट मोशन हाडिल्लें तेजेर डिस्कस जावंक ना, ताका ताणें 2.5 hour डिस्कशन दिवन, स्टेट ऑफ फायनान्सिसाचेर 2.5 hour डिस्कशन दिवन, मायनींग रिजम्पशनाचेर 2.5 hour डिस्कशन, शॉर्ट ड्युरेशन डिस्कशन इज अलाउड एज पर द रुल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. हें ताणें दिवंक जाय. टुरिजम सेक्टराचो फ्युचर कितें हाजेर दिवंक जाय. हें जर डिस्कशनां जायना जाल्यार गोंयची असेंब्ली आसाच कित्याक. And I also agree with my colleague Rohan Khonte that that the mysterious disappearance of questions needs to be probed. हे दिसांनी आमी आयकूंक येता सरकारा कडेन पयशे ना. सो सरकाराचे डिपार्टमेंट काम कितें करता, पयशे ना म्हणून खंयचेच नवे प्रपोजल ते प्रोसेस करना. सो एटलिस्ट आन्सरां तरी दिया मरे, काय तीय दिवपा नाका. मातशे तर बरे स्मार्ट क्वेश्चन घाले ते नाच जातात, खंय वता ते कळना. सो द मिस्ट्री ऑफ द डिसअपियरिंग क्वेश्चन्स हॅज टू बी प्रोव्ड. Peace should not be fought on parties. That the lower tiers of democracy, local self-government bodies should not be politicized. This is a very strong view. I think this was the view that had led to Mr. Luisin Falelo taking a decision not to contest the ZP elections on party lines. This view is coming out now. कित्याक करप ते party line अशें we are also considering this view that party lines can be dangerous. This is our view.